एका दिसा सांग तुझे बाबा, सांग तुझे बाबा, मी तुझी मजत आमका तरी एका दिसा. Amso, charoti amso, sansuze tu mogaso, papui posko Jesuso, patron sant camelianso, charoti amso. Santuze Baba, Santuze Baba, मी तुझी मजत आमका तरी एका दिसा. सांतुझे बाबा, सांतुझे बाबा, मी तुझी मजत आमका तरी एका दिसा. Ketang ami tuka, kestan amca adara, he amce fir kececer, pesang gal seda. Man ketang ami tuka, kestan amca adara, he amce fir kececer, pesang gal seda. Santuze Baba, Santuze Baba, मी तुझी मजत आमका तरी एका दिसा. सांतुझे बाबा, सांतुझे बाबा, मी तुझी मजत आमका तरी एका दिसा. Soumya miradam, godamona tukalamdadam. Sukongilyo shilyo ami sazavnasam, tuja adarache soumya patim nasam. Bhakti tuje lagi soumya ami ayam. Sarvesvara Deva tuzo adar magam, Gadya kaizan mandiran tuja yedam. Soumya nirmor balidan begaitam, Padakam chin soumya miradam, Goramonantukaladam. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनं संत अंतोनी मारी फात मेलेल्या सर उपकारांकर गान जावन मीस पेटयता. कासियातावन जॉयलिन अल्मेडा, तशेंच आज आमच्या आश्रयाच्या निवाशांक जेवण दान दितात.
प्रकाश आनी बिंदू डिसोजा पेरमनूर तावन पोरुस तांचें लग्न जालें. सांतांतोरी मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन ती आज आमकां जेवण दान दितात. आज पवित्र इगर्ज माता भारतांत तिमोती आनी तीत हांचें स्मरण करता. हेर राष्ट्रांनी कालच्या दिसा संभ्रमले. भारतांत कालच्या दिसा रिपब्लीक डे आशिल्ल्यान एक दीस मुखार गेला. आनी तशेंच आंजेला मेरिची 16व्या शतमानांत जियेल्ली संतीन तिणें चेडवां भुरग्यांच्या शिक्षणा मारिफात इगर्ज मातेची सेवा दिली. हिचें स्मरण आज करता. आमच्या जिणेंत जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवंक आनी जेजूचे खरे पाटलावदार जावन जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. ह्या पवित्र रितीन फावते परिवंटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट कर आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, बगेन तिमोतीक आनी तीताक तुज्या धर्मदूतांच्या शिसांक पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी तुवें भरलें आनी तुजे पवित्र सभेचे गवळी नेमले. तांच्या मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी तुज्या भगवंतांचो संगात जोडूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसरे पत्रांतले वसा. क्रिस्त जेजूतय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाचे आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या तशी हांव नितळांतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यान दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दिता. आनी एकामेकां सोडून वेतना तुवें गेलेली दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव मात्रेकता. तवळ मात्र हांव पुरतो दोशी जातालो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच भावार्थ जसो तुज्या आजे लोईसातय आनी तुज्या आवय युनिसातय परसलतलो तसो तुजेतय परसलता म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासोद हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केण जाल अशें म्हणून हांव तुका उलो दितां.
देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बलवंत मोगाल आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुमयाक आनी तसो कैदी जाल्ल्या म्हाका सक्स दिवंक लजनाका. बागर देवाचे सक्तीचेर पातयून सुवार्ता परगटच्या कश्टा वमटीन म्हजे सवे भागीदार जा. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. सौपुलसाक सर्वेस्पराची विचित्रा केलया. सर्वसांग सर्वेस्पराची विचित्र कळया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गया. भूनिवासनो सर्वेस्पराक सद्गीतां गया. परमेश्वराक हरसिया ताचे नाव वखाना. श्लोक. सर्वसांग सर्वेस्पराची विचित्र कळया. ताचे तरण दिसपडते गजया. जनांगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा. सौपुलसांग ताची विस्मिता कळया. श्लोक. सर्वसांग सर्वेस्पराची विचित्र कळया. पळसा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो तो गौरव मान बगया. श्लोक. सर्वसांग सर्वेस्पराची विचित्र कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्राक गाजवून सांगा. प्रितूम ताने तीर केला ती बिलकुल हलची ना. सौपोजाची न्यायनिती काळ तो झडती करतलो. श्लोक. सर्वसांग सर्वेस्पराची विचित्र कळया. उद्गार. गवळी म्हणटा सुमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक बळकता आनी तोय म्हाका वळखतात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हडलेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखदां मदें शेल्यांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वणो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशिल्लो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावऱ्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें. वगणी तुका क्रिस्त. मॅनेजमेंट सायन्सस तशेंच सायकोलॉजिकल सायन्ससांत स्वॅट एनालिसीस म्हणून आसा. स्ट्रेंथ एंड विकनेस टेस्ट म्हणटा आमी. एका मनशांत कितें बरेंपण आसा, बळ कितें ताजें थंय उणेंपण कितें आसा म्हणून वळखूंक ते टेस्ट करतात.
जेजूनी आपल्या जिणेंत ताच्या वैयक्तीक जिणेंत ताणें स्वॅट एनालिसीस केल्लें आसा. तो देवाचो पूत तरी ताका ताचें मनशा सैमान तो वांटेले जाताना ताचें थंय कितें उणेंपण आसा तें तो बऱ्यान वळखलो. तो मनशा सैमाचो जाल्ल्यान ताका हर एक कडेन वचूंक साध्य जालें ना. तें ताचें तें एक मनशा साहेबाचें उणेंपण म्हूण सांगयात. तो कितें करता, तो आपूण खंयसर वचपाचें आसलें, आपणाक खंयसर वचोंक आसलें, त्या शहराक हाडलेक 72 जाणांक विंचता. आयच्या सुवार्थेन आमी तें पळयत हांव. आनी ह्या 72 जाणांक विंचून तांकां ताचें तें कितें पदवी आहा, पेडेस्तांक गूण करूंक, देंवसार दोंडोवंक आनी तशेंच सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हूण परगटूंक तांकां दंड दिता. आज पवित्र इगर्ज प्रत्येक रितीन भारतांत तिमोथी आनी तीत हांचें स्मरण करता. कोण ते दोग जण? परच्या दिसा 25 तारखेर आमी सांत पावलोची परतोणी, कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल स्मरण केलें. आनी ताच्या उपरांत 26 तारखेर हेर राष्ट्रांनी सांत तिमोथी आनी सांत तीत हांचें स्मरण करता. हे सांत तिमोथी आनी सांत तीत सांत पावलोचे सांगाती आनी ताचे शिश्य. सांत पावलो की ताचें उणेंपण कळीत आसलें. तो आमच्या इगर्ज चरित्रेंत प्रथम मिशनरी. तो एका गांवांतून आनेका गांवांक सर्गींचें राज परगटच्या कामार मेतेर जावन आसलो. आनी ताकाय ताचें उणेंपण कळीत आसलें. एका गांवांतून आनेका गांवांक वचचें जाल्यार कशें, आनी थंयसर फुडल्या गांवांक वचचें जाल्यार थंयसर तयारी करूंक आसा. आनी थोडेच दीस एका गांवांत रावून आनेका गांवांक गेल्यार ह्या गांवांत ताणें केल्लें काम वायट जायत, ह्या काम पडून वसात. त्या देखूनच तो ताच्या सांगाता ह्या दोगांक दवरतलो. दोगी जेंतील, तिमोथी लिस्ट्रान जल्मलो आतांच्या टर्कीन. ताच्या उपरांत सांत पावलो सांगाता हें आसलें. आनी तो फुडल्यान खंयच्या गांवांक वचचें म्हण आसलो थोड्या फावटी तांकां धरतलो. ताजें सेक्रेटरी जावन आसलें, ताका साबार पत्रां बरोवंक आसलीं सांत पावलाक. ताजें एकल्यान जायना. तो हे दोगी सेक्रेटरी ताका कार्यदर्शी, ताणें सांगलें डिक्टेशन दिल्लें बरोवंक. आनी हें तशें करनासलें. आनी सांत पावलो थोड्या फावटी तांकां पयलेंच धरतलो, तुमी ह्या गांवांक वचा, थोड्याच दिसांनी हांव येता म्हणून. नंतर तांकां तो आशिल्ल्या गांवांत दवरतलो आनी तो फुडल्या गांवांक वतलो. ताचे उपरांत तांचें थंय आसचें बरेंपण आनी हांकां मुखेली जावंक बळ आसा म्हूण कळीत जावन ती ताक क्रेट नांवाच्या दियेसिजींत गवळी बाब केलो. आनी तशेंच तिमोथी एफेसस गांवचो गवळी बाब जालो. आनी आपल्या जिणेंत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवन आज बागेवन जाल्यान. हांचें स्मरण करतना आमी आमच्या जिणेंत जेजू क्रिस्ताक हर एक दीस साक्ष दिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. गाणी घेऊन आम्ही आल्या बाबा, उपुंदिता वड्या मोगात तुका स्वीकार तुका रे बाबा, स्वीकार तुका रे बाबा. मुंडगवासो वायदकासो full bounty so object so
कसो फूल बावटीसो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून बाबा बदरक्तमासान ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून बाबा बदरक्तमासान ख्रिस्ताच्या संतोष बळीतायच्या बर्त्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बाबा बुकून दिता फुट्या मोगात तुका स्वीकार तू करे बाबा स्वीकार तू करे बाबा. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचार दवाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पडजेसो हो यज्ञ मानून घे. तिमोती आनी ती तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्यां बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तिमोती आनी ती तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमू तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. तांचें शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Sergami sumsa berlaku jauh berbawah segitu kaja segitu kaja serves porace nabi yeta kaja segitu kaja segitu kaja. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या अपवितपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगयान बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाच्या माया सांगाती, सांत सुजेतीचो पती, भगेन धर्मदुतां, सांत तिमोथी, सांत तीत आनी सांत अंजेला मेरीची आनी सर उखाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सरोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बडवश्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक ह्या सुटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, तिमोती आणि ती तुझ्या भक्तांचो उडास करून या दैविक जेवणात आम्ही वांटो घेतलो. या कलच्या उंड्या आणि दाखवायनाच्या रुपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तें सर्गार खुनांनी न्ही पूण तुकाच रूप बघून आमकां मेळ्ळां शंकर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून. पोसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे उलुकार. इवडत्या संता संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरा दिवचार आनी सरतराची वशाची पिडा पयसर तांबडस कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो तणसतात. बंदिवानाचे सांखले तुटून पडतात. तोटे उठून चलतात.
कुरडे पळयतात, केपे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडले वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायक राज्य पयस जातात आनी आमच्या सर्गसांक तूं पावताय. सर पातयेळी तुजे दवर तुजी कुमोक आमी मागताव. इतल्या व्हडाशेन आमी मागताव ते सर आमकां सोड दिव. तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमेन. सांत आंतोनी आम्हा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण आमी फावो समशे खातीर माग्या सर पदवीदारा आनी सदांच जिवनच्या देवा भाग्यवंत आंतोनी तुवें तुजे परचेक एक बरो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आंगारांतले सुटाशे आनी सर आमच्या पारकावण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सम्या मारिफात. आमेन. आसऱ्या कुमोकरच्या सर दानीच्या इराद्या पासत माग्या आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पविसावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रासा समका दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळ्यार पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजी संगता श्री आमी तू सदैव आनी सदैव फळ ती खुशीचे जेसू. भगवंते मरी देवाची माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. सकाळींची विटवणी जेसूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सवची मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या पारीकपणा बसोत आनी आलतरीच्या पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना पेटोवच्या समे स्थिरद्या पासोत भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावं मागण्याच्या अपोस्तलादीच्या हृदया पासोत आनी पाप सैपान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या हृदया पासोत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासोत एजेसूच्या भोव पवित्र काळजा एजेसूच्या दैवीक काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुजे भोव दैवीक काळजाचे सुसायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पाप सैबाक जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दितां अंतस्कनी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्प्रीत जावंक केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजें सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या पारीपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्सांच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासोत बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातकाची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातकाची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. सम्याच्या बुडव्यान बरी कबार हाडली आनी पवित्र नवविधी गर्भीत जाली. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे संगता श्री आमी तू सदैव आनी सदैव फळ ती खुशीचे जेसू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले समेची साकर तुज्या सद्दापरपणे म्हजे तें जावन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे संगता श्री आमी तू सदैव आनी सदैव फळ ती खुशीचे जेसू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेन जियेलो. नमान मरी कृपेन भरले समी तुजे संगता श्री आमी तू सदैव आनी सदैव फळ ती खुशीचे जेसू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आम्हा वसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवणाक आमी फौसमच्या खातीर माग्या एसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या आमी सण जाल्या. ताच्या कश्टांनी कुसा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी ओत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या समेवारी फात. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि स्थान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि स्थान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि स्थान सर्वदा आमेन. देवा केल्या भडव्या मुजर आत्म्याक सेगीचे दायन म्हाका दिलाय तुझे दाबेन म्हजी मोत तुज वडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा ते एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नेक सत आनी सणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बाबतान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी भरता आमेन. भरवशेचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणे आनी ही जिणे उपरांत सासणेक सूख जोडटली म्हूण हांव भरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या भरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी भरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी भरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळता. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व सुप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताळ करिना म्हूण आनी पातकाचो समय सुकयतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो. अवकार मर्येतां जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मरयेक समर्पण म्हजे राणये आनी माये हांव म्हाका सगळ्योच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळ्योच कांय खबर नासतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वोस्त म्हणल्या बरी. ये मरये पाप करत नातल्या तुज्या गप समा मारिफात कर म्हजी कुडणीच कळ आनी म्हजो मोहभागे वन. नवान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल ती खुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये मरये पाप करत नातल्या तुज्या गप समा मारिफात कर म्हजी कुडणीच कळ आनी म्हजो मोहभागे वन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल ती खुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये मरये पाप करत नातल्या तुज्या गप समा मारिफात कर म्हजी कुडणीच कळ आनी म्हजो मोहभागे वन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल ती खुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बरें मन सोडूंक साजूचे कडेन मागणे. ए बागे वंसुचे जेसूच्या आनी मरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणेक मरणाची मोर पडटना ए बागेवन बापा जेसूक आनी मरयेक सांगता काण घेवन म्हजे कुमकेक ये आनी सोंड दी म्हाका त्या वेळार
हांवें मागची एकच पुसवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत जेजूचे मोरये मुसोत दिता आमेन. मुखार पुत्रा सुवे अवकार मोरये आशीर्वाद आमकां. भगीन कुसाचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.